सगळ्यांक येवकार जर तुम्ही आता म्हाका पळयता हांव खंय आसा जाल्यार तुमकां तशें रोखडेंच कळचें ना, कारण तुमी जेन्ना हांगा येयल्ले आसतले तेन्ना अशा तरेचे डेव्हलपमेंट हांगा जावनासतले. ह्यो ज्यो एक्टिविटीज तुमकां दिसता त्यो जावनासतल्यो, पूण आमी सद्या आसा साळावले आनी जे बॉटॅनिकल गार्डन हांगासर आसा थंय आसा आनी जो हो डेव्हलपमेंट तुमी पळयता तो नवोच आसा. हांगासर जे एक्टिविटीज आसा त्यो नव्यो आसा, त्यो सगळ्यो प्रपोज केल्या हांगासरले जे आमदार आसा तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आयज तांचो वाडदीस आनी त्याच निमतान आमी तांचे कडेन उलोवपाक गेल्या. आमच्या वांगडा आसा सर सुभाष फळदेसाय. सर पयलीं तुमकां वाडदिसाची परबीं. धन्यवाद, थँक्यू सो मच. जशें आमी म्हणलें की हें पळयत जाल्यार कोणाक तशें रोखडेंच कळचें ना आमी खंय आसा, पूण जश्यो जश्यो आमी पळयता की ह्या बॉटॅनिकल गार्डनान तुमी नव्यो एक्टिविटीज सुरवात केल्या, तशे खूब जे प्रोजेक्ट आसात ते तुमी हांगासर सुरवात केल्या. ताजे बद्दल उलोवपाक येयल्या. तुमची जी कार्यकीर्द आसा फाटली कितलींशीं वर्सां ताजे बद्दल उलोवपाक येयल्या, कारण आजचो वाडदीस एक म्हत्वाचो असो दीस तुमचो. आनी जेन्ना आमी म्हणटा वाडदीस तेन्ना आमचो वाडदीस कसो आसता की आमी स्वता खातीर सेलिब्रेट करता. तुमी जे लिडर आसात तुमच्या सारके ते तो वाडदीस दुसऱ्यां खातीर करतात. ताज्या निमतान वेगवेगळे प्रोजेक्ट्सांची पायाभरणी जाता जावं तांचे इनॉग्रेशन जाता. सो अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसात तेजे बद्दल आमकां सांगा आनी जी तुमची कारकीर्द आसा इतल्या वर्साची ताजे बद्दल थोडीशी म्हायती आमकां दियात. तुम्ही पळयतात एक वेगळे तरेचे आमकां ब्युटिफिकेशन ऑफ दी सेलावलीम डॅम अँड आमचे बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन इज नॉट जस्ट अ स्पिसीस ऑफ आमचे झाडां बिडां वेगळे वेगळे पद्दतीची आसतली. सादारण ते 400-500 तरेची झाडां हांगा आसात. पण तातूंत भितर आनीक भर घालपा खातीर जे भुरगे येतात म्हणजे तांकां लायकींग कितें आसा अशे तरेचे एडवेंचरस थ्रिलींग एक्टिविटी ताजे खातीर हें सगळें केल्लें आसा. म्हणटकच एक सौंदर्या खातीर येवपी लोक आसा पळय न्ही ते त्या सायडीन भटकंती करतले. त्याच बरोबर आमचे भुरगे आसा पळय न्ही स्कुलाचे भुरगे बी दे वील एन्जॉय ऑल दीज एक्टिविटीज. त्या माळ्याचेर वेल्यान त्या झुलत्या पुलाच्या वेल्यान गेले, थंय मागीर झोपाळ्याचेर केले. अशे वेगळे वेगळे जे पळय हांगा टायराचेर वयर चडून परत एक फावटी जे फिटनेसाक ज्यो गोश्टी लागतात त्यो हांगा मजे खातीर ते करतले. आनी तातूंत भितर एक निसर्गाची ओड जातली. आनी आपले म्हणजे हे काय सगळे आर्टिफिशियल आसा. आर्टिफिशियल न्ही, म्हणजे नॅचरल लूक ताका दिल्लो आसा की आमी घरा कडेन हें करपाक शकतात अशा पद्दतीचे हे सगळे केल्ले आसा. आतां हें कोणें केलां हें सगळें? पळय आमच्या हातून बॉटनिकल गार्डना भितर लोकल खुबशे लोक हांगा रावतात आनी तांचे कडच्यान हे घेवन घेतात. आतां हातून भितर हे जे पळय ट्रीज लावप आनी बाकीचे जे ब्युटिफिकेशन आसा पळय न्ही, कोणी स्पेशलायज मनीस येवन न्ही, आमचे हांगचे लोकल जे लोक हांगा काम करतात, लेबर म्हणून काम करतात, तांकांच ट्रेन केल्ले आसात. आतां ब्युटिफूल ते झाडावेले पक्षी आनी हे जे पळय ह्या झाडां झुडपांकच पक्ष्यांचें रूप दिल्लें आसा, मोराचें रूप दिल्लें आसा, पॅरट केल्ले आसात, व्हडले व्हडले हत्ती केल्ले आसात, जनावरां केली, हे सगळे आमच्या लोकल लोकांनी केल्ले आसा. एक अजापाची गोश्ट जर आमकां एक बरो कोणी जर क्रिएटीव मायंडेड मनीस आसा जर जायत तांकां कशें वापरप हें आमकां कळटा. तुमी आतां जेन्ना हे सगळे गार्डन पळयतात ते मेंटेन करपा खातीर अशें स्पेशलायज न्ही, हांगा अशेंच जर मेंटेन करपाक दिले जाल्यार कोट्यान रुपये लागतले. ते पूण आतां तांकां ट्रेनींग बी कोण दिता? कारण जेन्ना अनस्किल्ड आसता तांकां स्कील करचें पडटा आनी गांवचे लोक बी म्हणटकीर तांकां स्पेशल कितें ट्रेनींग बीन दिता तुमी? कारण लागींच तांकां काम बीन तांचे हांगासरूच जाता, खंय पयस वयचें पडना. ना कशें आसा हांगा पयस पडना, पूण हांगा लोक येतात ते हांगचे ते जालेच 10, 15, 20, 25 किलोमिटरा वयल्यान म्हज्या मतदारसंघांतल्यान येतात. आनी हे जे पयलींसान काम करीत आयिल्ले आसात तांकां हळू हळू ते ट्रेन जाले. हांवें उदोळ सांगलां तशें फॉरेस्टाचे कांय लोक स्पेशलायज लोक तांकां सांगतात आनी तेय शिकतात. आतां हे पळय तुमकां नॅचरली थीम चॅमेलियन दिसता पळय, हो चॅमेलियन आतां वयर वता, तो वयर चडटा. सो तुका जायत्यो स्पिसीस दिसता, बर्ड तुमकां आतां उडटा आसतना दिसतात. हे सगळे एक वेगळे पद्दतीचे गोंय म्हणटा तें कितें तें पळोवपाक मेळटा आमकां. आमी पळयता बरीचशीं कामां तुमी हांगासर करता, पूण कशें आहा सद्या आमी पळयलें की मदींच बोवाळ जालो, लोकांकूय हें जालें की आमचो जो लिडर आसा तो आमचे पासून पयस वतलो काय. आमी पयले फाटीं लोक तुमच्या दारा मेरेन पावले आनी अशा तरेचे हें जालें की आमचो लिडर वता आनी अशा तरेचे खंय पळोवंक मेळना. तशें लिडर वता बी म्हणून पॅनीक जावपाची गरज ना. हांव सगळ्यांक सांगता सुभाष फळदेसाय इज नॉट द ओनली पर्सन हू कूड think of such development, but people by and large they say that
तूं ना जर जायत जाल्यार आमी पयले आमदार पळयल्ले आसात आनी कशें जाता कितें जाता हें पळयल्लें आसा. आमचे कडेन घरा कडेन केन्नाय रोड नाशिल्ले ते रोड हाडून आयले. 40 वर्सां पयलीं धरणग्रस्तांचे प्रश्न आतां पर्यंत सुटनाशिल्ले. तुवें आयले आमकां प्रत्येकाक जमीन आनी त्यो सनद आनी तातूंत भितर वेगळे पद्दतीचे सर्वे नंबर दिवन तूं दिवपाक हें करता. आमचे घरा घरा कडेन रस्ते पावले. आमी केन्नाय उदक म्हणटा तें साळावले धरण आसून धरण उशाशी कोरड घशाशी म्हणून एक म्हण हांगच्यान डेव्हलप जाल्ली. आयज प्रत्येकाच्या घरा कडेन 24 तास उदक साळावले धरणाचे मेळटा. हे सगळे जे बदलाव आसा पळय न्ही ते बदलाव आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच आमकां ज्या गांवान गांवान भितर तुमकां PSC सेंटर म्हणजे आमचे एज्युकेशनल जे स्कूल आसात प्रत्येक एज्युकेशनल स्कुलान भितर प्रत्येक क्लासरुमान म्हज्या सांग्यावेल्या प्रत्येक क्लासरुमान तुमकां म्हणजे सरकारी शाळां भितर स्मार्ट बोर्ड दिसतलो जो 76 इंच स्मार्ट बोर्ड म्हणजे इंटरॅक्टीव स्मार्ट बोर्ड तुमकां मेळटा. म्हणजे एकय क्लासरूम असो आसतना हायस्कुलाच्या म्हणजे हे तरेचे शिक्षण सुविधा तुमकां प्रत्येक शाळेच्या मुखार तुमकां ग्रावंडय दिसतलो. ह्यो सुविधा हे कित्याक लागून जाता तर आमी ह्या एक दूरदृश्टींतल्या हातूंतल्यान आमी हें काम करीत आयिल्लें आसा म्हणून हे बरे तरेचो डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जावन मेळटा. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता म्हणटा आसतना म्हाका एक इकॉनॉमीक एक्टिविटी करपाक जाय जाणे करून पर्यटक येतले आनी पर्यटकांचे एक वेगळे तरेचें पर्यटन आमकां पळोवपाक मेळटलें. हेरिटेज टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम अशे पद्दतीचे इको टुरिजम हे कॉन्सेप्ट आमी हाडपाक पळयतात. जाणे करून हांगा आयले नंतर फूल डे तो मनीस एंगेज जातलो आनी मागीर आमकां ह्या भागांतले पोटेन्शियल कळपाक लागतलें. वेगवेगळ्यो बारीक बारीक न्हंय ट्रिब्युटरीज मागीर आमी दोंगर टेकड्यो आनी ताजे नंतर ते नैसर्गीक म्हणजे सुंदरता हे सगळें पळोवपाक मेळटा. ना हो विचारलो प्रश्न कितें हांवें कारण थोडी कडेन पळयता नांव घेना पूण कशें आसता की थोडे लोक म्हणटा की हो आमचो आमदार आसा तो नाका अशा तरेचो बोवाळ आसता. पूण हांगासर ते सामकें परते पळोवपाक मेळ्ळें की ना हो आमदार आमकां जाय तो वचपाक जायना अशा तरेचे आमकां ते दीस पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून हांवें हो प्रश्न एक म्हणजे हांगा रिजर्वेशन जाता म्हणून एक अटेम्प्ट केल्लो की ऑब्वियसली एक सादी 2 लायनीची मॅसेज घाल्ली की आय वूड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ कुडचडेकार. आनी कुडचडे म्हजो बर्थ प्लेस आसा. कुडचड्यार म्हजें शिक्षण जालें. म्हजे भाव भयणी सगळे कुडचड्यार रावन शिकले. म्हजे मामाचे आजोळ आनी म्हजे मावशी हे सगळे कुडचड्यार आसा. म्हणटकच आनी कुडचडेकार लोक सगळे म्हाका म्हणजे सदांच उठून इनवायट करताले. अशा प्रसंगान भितर आतां जेन्ना म्हजो रस्तो हांगा ब्लॉक जाता तेन्ना हांवें पळोवया म्हणून एक सादें घाल्लें. म्हजे लोक सामके रिएक्ट जाले. आमी तुका सोडपाकच ना, तूं आमकां हांगा जाय, तूं कुडचडे आनी बाकीच्या मतदारसंघाचो विचारच करनाका म्हणून लोकांचे म्हणजे घराचेर सादारण मोर्चा स्वरूप आयले. पूण आतां जेन्ना तुमकां हें कळ्ळें तेन्ना तुमचें फर्स्ट रिएक्शन कितें आशिल्लें कारण इतलीं वर्सां तुमी लोकां खातीर काम करत आयल्या आनी खंय तरी जर तें काम फुडें व्हरतलो जाल्यार सत्तेन आसप गरजेचें आसता जावं एक तसो पोजिशन आसचें गरजेचें आसता. पूण जेन्ना अशा तरेचें जेन्ना तुमकां आयकूंक येयलें तेन्ना पयलो विचार तुमच्या तकलेन कितें आयलो? ना रोखडेंच हांवें सांगलें की अशें कांय ना, दीस इज जस्ट अ बिगिनींग आनी आय वूड वेट अंटील दी लास्ट मोमेंट. आनी मागीर हांवें तांकां सांगलें जाहीर रित्या सांगलें मुख्यमंत्र्याच्या विरुद्ध म्हणजे समोर सांगलें की हांव केन्नाच हांगा सांगे सोडून वचचो ना कारण तुमचो मोग, तुमच्यो अपेक्षा, तुमचे एम्बिशन्स जे आसा पळय न्ही ती पुराय करपा खातीर म्हजें कर्तव्य आसा. कारण इतकी वर्सां तुमी म्हजेर विश्वास दवरलो. हांव आमदार ना तेन्ना पसून आमदारकीचो दर्जो दिलो आनी तुमी परत एक फावटी हांव भायर गेल्लो तो म्हणजे हांव इलेक्शन लॉस जाला आसन परत एक फावटी म्हाका एक्सेप्ट केलो. सो हे प्रेम आनीक ही जी सहानुभूती आसा आनीक हे जे आमचे अतूट अशे ऋणानुबंध आसा ते तुटचे ना हें हांवें तांकां सांगलें की आय एम फॉर एवर फॉर यू. आय मे गो एनीवेर बट म्हजो आत्मा आसा तो सांग्यार आसतलो. पूण तुमची आतां आनी खुबशीं कामां अशीं आसतलीं जी तुमी चिंतून दवरली आसतली की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक जाय. आतां ही तुमची 5 वर्सां सोंपपाक आयलीच. आतां इलेक्शन जातलें पूण फुडल्या 5 वर्सांक जावं तांचे फुडल्या 10 वर्सां 15 वर्सांची अशी तुमी कामां चिंतलेली आसतली की जी हांगासर जावपाक जाय. ती खंयची अशी म्हत्वाची शी कामां दिसता तुमकां? म्हत्वाची अशी म्हणजेच म्हाका हांगा आमचे एक ITI केंद्रय जाय. एक शिक्षणाच्यो सुविधा हांगा निर्माण जावपाक जाय. वोकेशनल ट्रेनींग टायप कायंड ऑफ थींग हांगा जावपाकच जाय. हांगा बाजारपेठ येवपाक जाय. हांगा इंडस्ट्रियलायजेशन जावपाक जाय जाणे करून आमचे यूथ आसात ते वेर्ना आनी कुंकळी वतात त्या लोकांक हांगा जॉब मेळपाची हें जावपाक जाय. म्हणजे एक जे सांगे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती वाडपाक जाय आनी दुसरी एक हें येवपाक जाय. म्हणजे ITI आमकां
स्किल्ड वर्कफोर्स मेळ्ळ्या नंतर आमी हो स्किल्ड वर्कफोर्स घेवन तांकां कामय मेळपाक जाय. सो मेनली म्हणजे हें आसा की हांगा ट्युरिजम एक्टिविटी वाडपाक जाय, जाणे करून आमकां हेरिटेज नॅचरल आनीक इको ट्युरिजम कायंड ऑफ हें मेळपाक जाय. हांगा बारीक बारीक आमचे होम स्टे हो प्रोजेक्ट म्हाका कांय गांवांनी राबोवपाचो आसा. हांगा आयले जाल्यार रावपाक खंय मेळटा, हांगचें आदिवासी जेवण खंय मेळटा, आमचें कुझीन कशें आसा हें दाखोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. म्हणजे वेगळे वेगळे इतले सुंदर अशे पहाड आसा, हें आसा, हाका कनेक्टिविटी करून एक ट्युरिजम दुसरे तरेचो ट्युरिजम आमी पळयल्लो आसा तो एक आतां ट्युरिजमाची वाट लागता कळ्ळें न्ही. कितें तरी थीम चरस गांजा आनी कितें पार्टी कल्चर पार्टी कल्चर न्ही, नायट लायफ न्ही. हांगा नॅचरल आमकां येवन रावन फॅमिली ट्युरिजम करपा खातीर हो हब करपाचें अशें म्हजें हें आसा. आयज तुमी पळयतात की कितले लोक हांगा हजारांनी लोक हांगा येतात आनी बरें मगे हजारांनी लोक हांगा येतात. त्या लोकांक कितें तरी वेगळें पळोवपा खातीर येतात. म्हणजे ती केरला जावं आनी खंय वचचे परस हांगा आमकां तें नॅचरल मेळटा हें दाखोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. तशेंच सुभाष बाबा आमी एक पळयता की हालीं जो जेनजी जनरेशनाचो क्रेज असो खूब आहा. आमी पळयता की जेनजी हें फ्युचर जावं ते नवे वोटर्स, सो त्या जी जेनजी म्हणटा जेनजी जनरेशन जे आसा ताजो प्रभाव कसो आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी जावं तांचो अप्रोच तुमचे वटेन जावं तुमचो तांचे वटेन अप्रोच कसो कितें आहा? पळय तुमी गोंयभर पळयलें जर जायत आनी झेन्झीक विचारलें जर जायत जाल्यार म्हणजे हांव आतां 60 वर्सां सिनियर सिटीजना पडला, पूण म्हजें कनेक्ट जें आसा पळय न्ही तें खंयच्याय कॉलेजीन केन्नाय खंय कसलोय कार्यक्रम इव्हेंट आसा जर जायत जाल्यार ते म्हाका आपयतात. हो एक कनेक्ट आसा. तांकां दिसता की सुभाष फळदेसाय हो आमकां अंडरस्टँड जाता, आमकां मित्रत्वाचें नातें आसा. देर शूड नॉट बी एनी गॅप. आतां कशें आसा आमचे बालपणान कशें आशिल्लें आमी आवय बापायचें सांगता ती गोश्ट म्हाका मना पटना जाल्यार पूण ताका रिस्पेक्टफुली ती मानताले. आयज तो एप्रोच दवरून चलचें ना, कारण जे जेनजी पॉप्युलेशन आसा न्ही इट इज मच फास्टर. देर थॉट प्रोसेस इज मच मोर फास्टर. आमी जर मातशें कल्चर तांकां दिलें जर जायत जाल्यार तांकां भन्नाट अश्यो आयडिया आसात. त्यो भन्नाट आयडिया वास्तवान हाडपा खातीर आमी तांकां मदत करपाक जाय. सो अंडरस्टँडींग द कॉन्सेप्ट अँड अंडरस्टँडींग देर फिलिंग्स, तांच्यो भावना, तांचे इमोशन्स आमी हें घेवन मुखार वचपाक जाय. त्या खातीर आय एम गेटींग कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी. म्हणजे शाळेन गेले जर जायत जाल्यार तुमकां हांव जेन्ना पळय ना आमदार नाशिल्लो 5 वर्सां केन्ना एक प्रश्न आयलो सांगे मतदारसंघाचे आमदार कोण म्हणल्यार म्हजेंच नांव येतालें. सो म्हजी लोकप्रियता आसा ती तुज्या ल्हान भुरगे जो बालवाडीक वता अंगणवाडीक वता तो धरून म्हजें जें कॉलेज आसा तांचे बरोबर म्हजें कनेक्ट बरे तरेन जुळून येता. म्हणूनच ह्या मतदारसंघान भितर तांकां एक्टिविटी करपा खातीर तांच्या माध्यमांतल्यान तांकां खंय जाय, तांकां रोबोटिक्स जाय, तांकां एनिमेशन जाय, तांकां कॉम्प्युटर्स जाय, तांकां गेम्स ज्यो इंटलेक्च्युअल गेम्स जाय हें प्रोवायड करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. बरें सुभाष बाबा, आमी जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल उलयता जावं कोणूय उलयता जाल्यार तेजो म्हत्वाचो भाग असो म्हणटा तो साळावले डॅम, जंय आमी सद्या आसा. आनी आमी पळयता पयलीं अशा तरेन हांगासर व्हडले ट्युरिस्ट येयनाशिल्ले, तसो तेजो प्रचारूय जावनाशिल्लो. पूण आमी पळयता की जशें तुमी हांगासर टेक ओवर केले ताच्या मागीर ताजें ब्युटिफिकेशनूय जालें आनी आमी आयज पळयता की साळावले डॅम हो कोण वळखना अशें ना, ताजी खूब डेव्हलपमेंट जाला. सो ही सगळी जी कामां तुमी हांगासर केल्या ताजे बद्दल कशा तरेन तुमी पळयता, जावं लोक जेन्ना तुमचे कडेन उलयता ह्या डॅमा बद्दल तेन्ना कशें कितें दिसता तुमकां? डॅमाचेर पयले म्हज्या टर्मान 2012 ते 2017 पर्यंत एक अत्यंत सुंदर अशें आमी बॉटनिकल गार्डनूय बरें सुशोभीत केलें आनी तातूंत भितर नवे वरायटीज हाडल्यो. गार्डन हें पयलें आशिल्लें पूण अशें मोडके तुडके आशिल्लें, पूण आतां जर तुमी पळयलें जर जायत ताका वेवस्थीत शेप दिवन आमी वेरियस स्ट्रक्चर्स केल्ले आसा. मागीर तें रॉक गार्डन म्हणून जालें. हांगा पयलीं एक नारायण प्रभुदेसाय म्हणून तो इन्चार्ज आशिल्लो आनी ताणें आपल्या कल्पकतेन अनेक वस्तू केल्ल्यो. आनी आयज आमी पळयतात ह्या ग्रावंडाचेर ह्या बॉटनिकल गार्डनाक तेंकूनच आमी हो सगळो परिसर सुशोभीत करपा खातीर ब्युटिफिकेशन करपा खातीर सादारण ते 28 crores वर्क्स आमचे हातून भितर केले, JSIDCन केले. आनी तातूंतल्यान आतां ते पूर्णत्वाक येता तेन्ना खऱ्यांनीच आमकां पार्किंग लॉट आसतले, आमचे जुक ट्रेन किंवा हें टॉय ट्रेन आसतली,
जी जाणट्यांक सिनियर सिटीजनांक किंवा दिव्यांगांक घेवन अशी फेरी मारतली आनी फूल रावंड घेवन वतली. आमी थोड्योश्यो गाडयोय बी हांगा हाडलेल्यो आसात. त्यो गाडयांनी जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां हांगा एक वेवस्था निर्माण जावपा खातीर सुंदर अशें तुमी रेनबो पळयतात आतां आयज. म्हणजे हें धरण फक्त उदका खातीरच न्हय, संपूर्ण गोंयच्या अर्ध्या गोंयचें तान हें धरण भागयता आनी ताच्या परस सुंदर ताचो परिसर जो आसा, बॉटनिकल गार्डन आसा, रॉक गार्डन आसा, अशे अनेक उपक्रम आमी हळू 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 करून देंवयतात. आनी परत एक फावटी तुमी पळयतले त्या सायडीन आतां सादारण ते आमच्यो 16 कॉटेजीस रेडी जाल्यो. म्हणजे 16 म्हणजे 4 बिल्डिंगो आयल्यात. त्या 4 बिल्डिंगेन परत एक फावटी सुंदर म्हणजे 5 स्टार हॉटेल फॅसिलिटीज हांगा आयिल्ले आसात. ताजे नंतर सादारण ते 50 रुमाचें हॉटेलूय हांगा येता. म्हणजे आमी पळयतात की हांगा ट्युरिस्ट येवन रावपाक जाय, तातूंत भितर इकॉनॉमी वाडपाक जाय, ह्या लोकांक कितें तरी सहाय जावपाक जाय, आमचें मार्केट इकॉनॉमीक एक्टिविटीज वाडपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान अनेक प्रकल्प आमी हांगा हाडलेले आसा. हाजे नंतर फॉरेस्टाची जी जागा आसा ती फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, तांणी एक प्रोजेक्ट हाडला की वेलनेस सेंटर. आमी वेलनेस सेंटर आमी जर बरे तरेन जाले जर जाय 60,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. त्या वेलनेस सेंटरा भितर तुमकां आयुर्वेदा आसतले, नॅचरोपॅथी आसतले, आमचे होमिओपॅथी आसतले, तातूंत भितर आमचे योगा सेंटर आसतले, ते ट्रिटमेंट आयुर्वेदीक आसतले. म्हणजे वेरियस तरेचे आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट करता आसतना पंचकर्मा आसतले, मसाज आसतले, अशा पद्दतीचे एक स्टार फॅसिलिटी आमी सादारण ते 60 जाणांक एका बरोबर म्हणजे 60 रूम करपाचे अशे तरेचे एक कल्पना आसा आनी ती साकार जावपाक जाय. हांगा आमचे प्रपोज केल्ले आसा ते आमी तुजे रवींद्र भवन, आनी हे रवींद्र भवन ह्या परिसरान जाले नंतर एक वेगळे तरेचे 71 crores वर्थ रवींद्र भवन हांगा येवपाचे आमचे हे घाल्ले आसा. आतां तुमी पळयले आसा कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा येतात. दिसाक म्हाका दिसता की फुटबॉल एट टायम्स 1000 बी फुटबॉल जावपाक लागता. आनी आयज हे परिसर आमी परत एक फावटी सुशोभीत करतले. आमी पळयता की जेन्ना डॅम म्हणटा तो WRD अंडर येता आनी तेकाच रिलेटेड तुमचे कडेन एक मंत्रीपद आसा सद्या, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. सो तेन्ना तुमकां कशें दिसता, कारण तुमी येदो व्हडलो जो प्रकल्प, ते उदक जर पिवपा वचपा जाय जाल्यार तेजो हो प्रकल्प तो तुमच्या वाठारान आसा. सो तेन्ना कशें कितें दिसता तुमकां? वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आणि ड्रिंकिंग वॉटर हे दोन्ही कंबायन आमी जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना आमचें कोऑर्डिनेशनूय तशेंच आसा की ताणें आमकां उदक दिवप, आमी तें ट्रीट करप, आमी तें सप्लाय करप. रॉ वॉटर इज पिक्ड अप फ्रॉम WRD डिपार्टमेंट आनी आमी तें ट्रीट करतात. सो हांवें तशें पयलें जर जाय जाल्यार एग्रीकल्चराच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचें सगळ्यांत चड प्रोड्यूस. डेयरी पयलें जर जाय जाल्यार डेयरी चड, म्हणजे आमचे ग्रीन रेवोल्युशन आनी व्हायट रेवोल्युशन हे सांग्या वेल्यान जाता. आनी सगळ्यांच्यानी चड मायनींग एक्टिविटीज आसा त्योय बी हांगा आसा. म्हणजे आमचे जे रॉ वॉटर वचून सप्लाय जाता ते सप्लाय हांगाच्यानच जाता. सो सांगेम इज अदरवायज अ व्हेरी रिसोर्सफूल कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच कॉन्ट्रिब्युट्स टू द ग्रेटर डेव्हलपमेंट ऑफ आवर गोवा. इट शूड नॉट बी निग्लेक्टेड. पण हांव आयले तेन्नाच्यान सांग्या भितर आयज तुमकां पळयतले की 200 किलोमिटरान भितर तुमकां एकूय पॉटहोल मेळपाक ना. अशें MDR रोड 200 किलोमिटर, म्हणजे हांगच्यान बेळगांवच्यानी फुडें गेले जर जायत जाल्यार तुमकां येदो व्हडलो लांबीचो रस्तो एकूय हें जावचो ना. म्हणजे आमी आयले नंतर हांगा 24 hours उदकाचे पिवपाचे उदकाची फॅसिलिटी, हांगा प्रत्येका खातीर घराचे शेल्टर. आमी ह्या म्हज्या टेन्युअरान भितर सादारण ते 800 लोकांक आमी तांकां घरांक छप्पर दिले, म्हणजे तांकां घर रिपेर करपा खातीर दिल्यो. अश्यो अनेक योजना, रस्ते आसतले, वीज आसतले, पाणी आसतले, आनीक हे सगळे आमी कार्य केल्लें आसा. आमी पळयता ज्या प्लेसीर आमी उबे आसा हांगासर 15 ऑगस्टाक फ्लॅग होस्टिंग जाता, तशेंच एक नवें एट्रॅक्शन म्हणटा आमी तें पळोवपाक मेळटा की हांगा तुमी लायटिंग करता डॅमाचेर, आनी ते पळोवपाक गोंयभरच्यान तशेंच जशें आमी ट्युरिस्ट म्हणटा ते मुद्दाम सांजेच्या वेळार सुद्दां हांगासर ते येतात. तेजे बद्दल आमी हो संकल्प गेली 4-5 वर्सां हांव आमदार मिनिस्टर जालो आनी सुभाष भाऊ शिरोडकर हेय मिनिस्टर जाले. ताणें आमकां म्हणजे तांची एक कल्पना आशिल्ली एक नवें कितें करून दाखोवपा खातीर. आमी बसले आनी विचार केलो की हांगा रातच्या वेळार आमी हो डॅम ओपन करपाचो. हरशे सुरक्षतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान रातच्या वेळार तो ओपन जायना. पण आमी डिसायड केलें आमी ताका पूर्ण सेक्युरिटी सेफ्टी दवरून तें रातचें करपाचें. आनी रातचें जें विलोभनीय दृश्य तुमकां दिसता, ह्यो ल्हारां जातात ती, म्हणजे आमचे हे जे आयज तुमी पळयलें आसा रेनबो आनी इंद्रधनुश्य जाता, तशें तें तरंगते इंद्रधनुश रातचें पळोवपाक मेळचें आनीक रातचे लोकांक अवंताद येवन तें पळोवपाक मेळटा. आनी हो 1 म्हयनोभर तो उत्सव चालू उरता. म्हणजे एक डॅमाचें म्हत्व आनीक डॅमाचें सौंदर्यीकरण हे करपाचो आमचो अट्टास आसा.
तितून आनी एक आमी गजाल म्हणटा की अशा तरेचो डॅम आनी खंयच तसो ना, वेगळोच सुंदर असो डॅम आसा जे मेजर आमी पळोवपाक शकता, हे जे डक हे म्हणटा पळयता, सो तशा तरेचो आसा. लोक पळोवपाक येता पूण मातशे फुडें वचूंक मेळना दिसता. पयलीं मेळटाले, आतां ते मागीर बंद जाल्यार स्पेशल परमिशन हांवें घेतिल्लें आसा. तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार ते व्हरपाक मेळटा, कारण हांवें स्पेशल परमिशन ताका काडलेलें आसा. कारण आमी मागीरय येतले, तुमकां जाय जाल्यार हांवें स्पेशल परमिशन काडून दवरिल्लें आसा. ही जी टॅक्नॉलॉजी आसा ताका डक बिल स्पिलवे म्हणटात. आणि हे वेल्यान उदक पडटा. आतां सादारण 1 मिटर वयर आसा आनी 1 मिटराचो झोत वो आसा. आमी सगळे पॅनीक जाल्ले ह्या वर्साक धरण भरचेच ना म्हणून, आनी एक फावटी धरण भरलें फुडल्या वर्साची चिंता आमची मिटली. हय, आनी आमी पळयता की हाज्या खातीर आतां आमकां हो रेनबो दिसता, आमी उदोळच्यान पळयता. हें वेगळेपण हांगासर आमकां दिसता. आयच्या दिसाक आमी येवंक पळोवंक आमकां जें मेळ्ळां तें, कारण एक सुंदर अशें म्हणजे हे वॉर रेनबो सदांकाळ हांगाच आसा. मातशें वत येवपाक जाय. आनी हे जे तुषार येता त्या तुषाराचेर जाल्लो हो रेनबो अत्यंत सुंदर अशें विलोभनीय दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा. बरें. तशेंच आमी सद्या आसा सुभाष बाब, तुमचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटा तो कुणबी विलेज, आनी हो फक्त ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो लिमिटेड ना, जाल्यार तो फूल गोंयभरा खातीर जेन्ना हांगासर आर्टिशन्स येतले तशेंच ट्युरिस्टूय हांगासर येतले, सो तांच्या खातीर एक असो प्रोजेक्ट जो तुमी केन्ना भरपूर पयलीं विचार केल्लो आनी आयज तो खंय तरी पुराय जाता. आमी पळयता हळू काम ताजें पुराय जावपाक लागला. सो ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां थोडीशी म्हायती दियात. कशें आशिल्लें म्हणजे 2016 ही कल्पना आयली. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें. तेज्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. मुख्यमंत्र्यांनी मुद्दाम जावन आमचे त्या वेळार पियुश गोयल हे मंत्री आशिल्ले सेंट्रलाक, तांचे कडच्यान भेटगाठ जाली आनी ही संकल्पना मुखार गेली की आमकां एक हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज ही जावपाक जाय. आमी पळयतात की आमचे जे ग्रामीण भागांतले आदिवासी लोक आसात तांचे कडेन अनेक तरेचे तंत्र आसता, अनेक तरेचे प्रॉडक्ट्स असतात. एक म्हणजे खंय कोणाक दिसनासतना आमची स्पेशलिटी गोंयान आयले नंतर कशें आसता, एक म्हणजे ते आर्टिजन्स असतात, ज्यो शेंद्र्यो करतात, ज्यो सान्नी करतात, ज्यो कपडे ते विणटात, जे चेपी ते कड्डा पासून करतात, अशा अनेक म्हणजे सुमा पासून कितें तरी करतात. अशे अनेक ज्यो म्हणजे तांचे आर्टिजन्स आसात, तांचे प्रॉडक्ट येतात, हे केन्ना खंय मेळना. आनीक तांची जी संस्कृती आसा, तांची जी गितां आसात आदिवासी आमचे म्हणजेच ST लोकांची, आनीक ताका खंय तरी हें जावपाक जाय की ह्या लोकांचें राहणीमान, ह्या लोकांचें जिवनक्रम, ह्या लोकांचे सण, आमचे ह्या लोकांचे तांचे लोकनृत्य कितें आसतलें, तांचे फूड हॅबिट्स कितें आसतले, आनीक तांचे डिशीस आनीक हे बाकीचें कितें आसा, हाचें सगळें एक जाग्यार आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय. जे आमच्यो शिगम्याची गितां आसतलीं, धालो आसतल्यो, किंवा आमचे मिठांनी खेळपाचे खेळ आसतले, जे आपल्या जिवनान भितर श्रम करून आयले नंतर ज्यो ज्यो गोश्टी जातात त्यो. आतां आमी दुसरे तातूंत एक एम्बेडेड करपाक पळयताले ती कुणबी साडी म्हणटा ते आमचे ज्यो आदिवासी लोकांचे न्हेसप आसा पळय न्ही, ते पयलींच तशें जातालें. आतां तांकां कुणबी साडी म्हणटा तो आमी पेटंट घेतले नंतर ताका GI टॅग मेळ्ळो आनी आयज ते फेमस जाल्ले आसा. शिरोडा भागान आनी इतर भागांनी हें जाता. आमकां हें सांग्यार ताचें एक्झिबिशन करपाक जाय. जो गोंयान येणारो पर्यटक आसा तो पर्यटक हे मुद्दाम जावन पळोवपाक येवपाक जाय. आमी जेन्ना गोंय इतकें प्रगतशील राज्य म्हणटात, त्या प्रगतशील राज्यान भितर STचो एक कितें स्पेशलिटी आसा ती पळोवपाची कोणाकय जाल्यार उत्सुकता आसतली. गोंय राज्यान भितरय आदिवासी आसा काय म्हणून. आदिवासी आपल्या ऐपतीचेर, आपल्या कश्टाचेर, मेहनतीचेर आयज जरी तांचो राहणीमान, लायफस्टायल ही जरी बदलली, पूण ती पयलीं आमी पळयताले, ल्हानपणाक पळयताले. हांव ज्या भागांतल्यान व्हड जाल्लो आसा, म्हजे सभोवतणी म्हणजे आदिवासींतल्या त्याच जमाती भितरच म्हजें व्हडपण ल्हानपणांतल्यान व्हड जाता म्हणल्यार हांव तांच्या संपर्कान उरलो. आनी कांयन तांच्या आनी आमच्या अशें फरक कांय नासतना आमी तें सगळें पळयलें आसा. म्हणूनच एक ताचें प्रोजेक्शन कशें जावपाक जाय, ताचें म्हणजे मार्केटींग, आनी तांकां
एक दर्जो कसो मेळपाक जाय ह्या हाजेर आमी विचार केलो आनीक हे आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान फंडींग करून ही ब्युटिफूल विलेज हांगा सेटअप केल्ली आसा हो WRDचो जागो सुभाष भाऊ शिरोडकर हांचे कडेन आमी विनवणी करून हो जागो घेतलो आनी तातूंत भितर ही सुंदर अशी हें जाल्ली आसा अजून सादारण 75% काम जालां 25% उरलां एक 2-3 म्हयन्या भितर आमकां तें करपाकय जाय आमी पळयता तुमी उलयता आसतना जो डेव्हलपमेंट तुमी केला तशेंच ST लोकां खातीर जे तुमी काम करता ताज्या बद्दल परत परत उल्लेख येता चडशे मेजॉरिटी म्हाका दिसता पॉप्युलेशन ST आसा हांगासर ह्या भागांत आनी तितूनच्यान तुमी निवडून येता आनी जी कामां आसा ती तुमी त्या लोकां खातीर करता तें आमकां दिश्टी पडटा सो अशा तरेचे आनीक प्रोजेक्ट्स कितें तरी तुमचे ड्रीम प्रोजेक्ट्स आसतले जे जावपाचे आसा जावं जे सद्या तुमी तयारींत आसा की ते जावचे म्हणून अशे कितें प्रोजेक्ट्स आसात बीन ना आतां हे प्रोजेक्ट हो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जालोच पूण हांव कितें समजतां की आमचो जे इको टुरिजम आसतलें हेरिटेज टुरिजम आसतलें एडवेंचर टुरिजम आसतलें आनीक आमचें जंगल टुरिजम हे सगळें पळोवपा खातीर कोणी तरी येवपाक जाय आनी लोक कितें आसतले फक्त कोण विलेज पळोवपा खातीर इतके पयशे मोडून इतके पयस एक दीस स्पेंड करून येवचे ना हाका मल्टिपल जागे जावपाक मल्टिपल प्रोजेक्ट्स आसपाक जाय ते टुरिजमान भितर बरे तरेन काम करतले म्हणून आमी कितें केलां एक वेलनेस सेंटर हांगा जावचें जे लोक येतात तांकां रावपाची वेवस्था जातली सादारण 60 रूम हांगा जातले आनीक तातूंतल्यान तांकां एक योगा मेडिटेशन स्पिरिच्युअलिटी ताचे नंतर पंचकर्मा आयुर्वेदा होमिओपॅथी नॅचरोपॅथी अशे तरेचें एक वातावरण सुंदर ह्या परिसरान भितर सुंदर गार्डन बॉटनिकल आसा ताका तेकून ती वेलनेस सेंटर ताका तेतून मार्केटींग करपा खातीर हांगा रातचे मागीर आमचे जे फुगडी आसतले आमचे कुणमी डान्स आसतले हे सगळे तांकां एंटरटेनमेंट जालो हय हांगा फिल्मूय दाखोवपाची आमी सोय करतले की तातूंत भितर बसून ती पळोवपाचें म्हणजे एंटरटेनमेंट जे टुरिस्ट येतात आनी रावले जर जाय जाल्यार खरें गोंय पळोवपाचें खरें गोंय म्हणजे इंटेरियर ग्रामीण गोवा म्हणटा रुरल गोवा आसा पळय न्ही तें पळोवपाचें आमचें गोंय इतकें सुंदर आसा त्या सुंदर गोंयान भितर आमी फक्त एक्सप्लोर केल्या ते पळय आमचे किनारे आसतले सी सन अँड सँड ताचे भायर गोंयान भितर इतकें विलोभनीय दृश्य दिसतात ती नॅचरल आमकां कवर आसा हे सगळें पळोवपाक जाय हांगचे दर्याखोऱ्यान हांगचे जे पहाड आसात हांगचे जे दोंगुल्ले आसात हांगच्यो ज्यो टेकडी आसात ताचो सगळ्यांचो अनुभव आमकां घेवपाक जाय आनी आमचे जे मेडिकल ट्रिटमेंट पसून पद्दती आदिवासींच्यो आसात तेचेय उपचार पद्दती आमकां घेवपाक जाय हाचें सगळें एक्झिबिशन हें हांगा जातलें सर तशेंच आमी जर जेन्ना पळयता हे कुणबी विलेजीचे हे स्ट्रक्चर अशें आहा की राजांगणां जी घरां आसतालीं तशें फक्त आमी आतां उबे आहा थंय तुळस ना फक्त इतलें आतां तुळसय घालपाक येता आनी हो जो स्पेस आसा आतां सभोवतणी आसा ती शॉप्स आसतले एक्झिबिशन्स आसतले रावपाचे आसतले आनी तातूंत भितर एंटरटेनमेंट म्हणजे गेम्स कितें करतलो जर जाय जाल्यार हांगा येवन तुमच्यांनी हें करपाक जाता म्हणजे कोणी आयले जाल्यार हांगा बेंचेस पसून घालून बसपाक मेळटा म्हणजे एक कॉन्सेप्टच असो केला की आमच्या गोंयची जी दायज आशिल्ले गोंयचे जे पयलींचे जी घरां आशिल्लीं ताजें एक्झिबीट हांगा पळोवपाक मेळटलें गोंयचें आर्किटेक्चर कशें आशिल्लें आनी आमच्या म्हणजे ग्रामीण भागांतलीं घरां आनी विशेशता थंयचे जे भाटकार बी आशिल्ले तांचीय घरां आनी ताका परत एक फावटी आमचे बाकीचे जे कुणमी बाकीचे सारी आनी हें आसा तेजें हें जावपाचें म्हणजे एकूण आमी ह्या भागान भितर अनेक प्रकल्प हाडपाचे केल्ले आसात तुमकां हांव उदोळ सांगलां तशें हांगा तेकून आमी प्रपोज केल्ले आसा ते रवींद्र भवन म्हणजे तातूंत भितर तबला हार्मोनियम गिटार मागीर जावन सगळे तरेची वाद्यां म्युजीक वोकल आनी हे सगळें शिक्षण थंय दिवपाचें आनी ताजे बरोबर हॉल आमकां करपाक खंयचीय नाटकां जातलीं आमची मुवी जातले हें सगळें पळोवपा खातीर एक बरे तरेचें सगळें इन्क्लुजीव अशें काम आमी हांगा रोखडेंच सुरू करपाचें हरशीं पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी असो ग्रामीण असो भाग आनी जशें तुमी डेव्हलपमेंट जे हांगासर तुमी आमकां सांगलां जे येवपाचें आसा तशें आमी पळयता की शहरा वटेन जाता की तांचो एक हब आसता थंयसर रवींद्र भवन थंयच लागीं टुरिस्टीक कितें तरी प्लेस तशा तरेचे आमी पळयता की तुमी हांगासर करपाक सोदता आनी सादें सुदें न्हू जाल्यार खरें गोंय कितें तें दाखोवपाचो तुमचो प्रयत्न आसा जशें सरकार तुमचें जें आसा तें म्हणटा हिंटरलँड टुरिजम चड बूस्ट करपाक सोदता आनी ताजोच म्हाका दिसता एक हो भाग हो एक मॉडेल आसा हो एक मॉडेल आसा आनी हातूंत भितर
बाकीच्याय कडेन कळटलें की हांगा जो ट्युरिस्ट येता, पर्यटक येता, ताका एक उत्सुकता निर्माण जावपाक जाय कुणबी विलेज म्हणजे कितें, आनी थंय गेले नंतर ताका सॅटिस्फाय जावपाक जाय की आपणें बरे जाग्याचेर केलें. आनी हांगच्यान वता आसतना गोंयची याद म्हणून तो कितें तरी कुणबी साडी घेवन वतलो, हांगचें कितें तरी आर्टिजनाच्यान केल्लें, तयार केल्लें, हातांतल्यान तयार केल्ली वस्तू तो घेवन वतलो आनी मार्केटींनी जातलें आनी आमचे इकॉनॉमीक एक्टिविटी जातली. सो हांगा जेन्ना सांजचे रावता तेन्ना ज्यो कितें फुगडी आसतल्यो, धालो आसतल्यो, कितें आमचो लोकनृत्य आसतलें, पारंपारीक आसतलें, दिवळ्याचो खेळ आसतलो, हे सगळें ताका सांजचे एंटरटेनमेंटाक मेळटलें. तशें आमी पळयता इतके प्रोजेक्ट येता, पूण थोडी कडेन जेन्ना आमी पळयता की प्रोजेक्ट येता तेन्ना लोकांचो बोवाळ जाता. तशा तरेचो हांगासर कांय दिश्टी पडना. जेन्ना तुमी प्रोजेक्ट करता जावं डेव्हलपमेंटाचे तुमचे आमी पळयला कितलेशे प्रोजेक्ट चालू आसा जावं तातूंतलोच हो भाग. सो तशा तरेचो एक तुमकां सांगता, हांगचे लोक आमचेर बिलीव करतात, सरकाराचेर बिलीव करतात, सुभाष फळदेसायाक बिलीव करतात. तुमी जेन्ना IIT पसून आयले न्ही, कांय तुरळक विरोध जाले नंतर ऑलमोस्ट तो प्रोजेक्ट जाल्लो. कांय हाका लागून गव्हर्मेंटाच्या हाका लागून तो प्रोजेक्ट गेलो. पूण हांगा रिवणा भागान भितर आमकां IITचो प्रोजेक्ट जवळ जवळ जाल्लो, कळ्ळें न्ही. पूण कांय आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव लॅप्सीस जाल्यो आनी तातूंतल्यान तो प्रोजेक्ट हांगच्यान गेलो. हांगा एक्टिविजम तशें फाटीं लागपाचें कांय ना. कांय आसा हे लोक एक्टिविस्ट करतात, पूण मोरेवर आमी सदांच करतात की म्हजे जे लोक आसा पळय न्ही ते तांचे पेक्षा चड आसतात. आनी आमी जर एक्टिविस्ट येता न्ही आनी नाकासतना जर गोंदळ घालता जर जायत, आमचे कार्यकर्ते आनी म्हाजे बरे मागपी हजारांनी लोक रस्त्यार देंवतात. हें बाकी कडेन जायना की बरो प्रोजेक्ट हाडटलो जर जायत, म्हजो लोकांचो सपोर्ट हो तितकेच प्रमाणान ते मुखार येवन करतात. घरा कडेन बसून सपोर्ट न्ही, रस्त्यार येवन करतात की आमकां जाय म्हण. सो अशा पद्दतीचें एक्टिविजम आमी पळयतात. तुमकां नवी एक मिनिस्ट्री मेळ्ळी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर म्हणटा ती. सो तातूंत तुमचें कशें कितें काम जालें? कारण पयलेच खेप ही PWDच्यान सेपरेट जाली ती आनी नव्या भशेन काम तुमकां करपाक मेळ्ळें. सो ती मिनिस्ट्री जावं मिनिस्टर म्हणून तुमकां बाकीच्यो हेर मिनिस्ट्री मेळ्ळ्यो, आर्कायव्स मेळ्ळ्यो, मागीर रिवर नॅविगेशन मेळ्ळें, अशें सोशल वेलफेअर मेळ्ळें, जे मेजर एक्चुअली सोशल वेलफेअर म्हणटा ते लोकांक सारके लागीं पावता तसले डिपार्टमेंट तुमकां मेळ्ळें. सो कशा तरेन हें सगळें हँडल जालें? येदो व्हडलो कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा, तुमचो तालुका आसा, तो हँडल करतना ह्यो मिनिस्ट्री हँडल करताले. सो म्हजो फूल तालुका म्हणजे आमी ल्हानपणाच्यान गोव्यातील सगळ्यात मोठा तालुका कोणता म्हणल्यार आन्सर येतालें सांगे. आनी त्या तालुक्यातील फक्त एकच म्हणजे मतदारसंघ आणि त्या मतदारसंघामध्ये त्या तालुक्याच्या शिवायही केपेचा अर्धा भाग आलेला आहे. एवढी मोठी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे. आता हे 40 म्हणजे 18% ऑफ जॉग्राफिकल एरिया इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द लास्ट पर्सन, बट आय एम डुईंग इट. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट पीपल चूज मी. आणि म्हणजे तुम्ही जर पळयलें जर जायत, म्हजो दिनचर्या सुरवात जाता संक म्हजो पयलो पेशंट किंवा पयलो मनीस हांव एटेंड करता आनी मागीर ते लास्ट जाता ते 1 बी जाता. आणि त्याच्या नंतर जेवण जेवून बाकीचे परत एक फावटी 5 तासांमध्ये उठून परत एक फावटी म्हणजे सगळं, कारण येदे व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येतात. म्हणजे सरावंडींग तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार सगळ्यो कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे किंवा वास्कोचे पसून लोक म्हजे कडच्यान येवन घरा कडेन काम करून वतात आनी हांव डेली बेजीस तांकां मेळटा. म्हजो जरी बंगलो पणजे आसलो, हांव बंगल्यार एक रात पसून रावलो ना 5 वर्सां. ऑफिशियल रेजिडन्साचेर एक रात पसून हांव रावलो ना, कारण म्हाका खबर आसा की म्हज्या लोकांक म्हजी गरज आसा. कारण हो डेव्हलप्ड मतदारसंघ न्ही, प्रत्येक 2 लायनीचे कितें लेटर बरोवपा जाल्यार पसून ते हांवेंच बरोवन दिवपाक जाय. इतके तांकां दिसता की सुभाष फळदेसाय आसा ताणें तें करपाक जाय. म्हणजे मिनिस्ट्री जर पळयलें, तुवें ड्रिंकींग वॉटर पळयलें म्हणलें की ड्रिंकींग वॉटरान तुमी आतां चेंज कितें महसूस केला जाल्यार म्हाका कळना. ड्रिंकींग वॉटर पयलीं मे म्हयन्याक जर पावस पडना जर जायत जाल्यार हालत कितें जातालें, सगळे कडेन वॉटर शॉर्टेज जाताली. ह्या फावटी जुलाय आयलो तरी आसतना वॉटर शॉर्टेज जालना आनी हांव जुलायाक सांगता की अजून 2 म्हयने पावस ना जाल्यार पसून आमचे रिजर्वायर इंटॅक्ट आसात. अशे पद्दतीचें जे वॉटर मॅनेजमेंट आसा तें आमचे कडल्यान जाल्लें आसा. जे सिपेज जाताली, जे लिकेजीस जाताले, ज्यो थेफ्ट जाताल्यो त्यो कंट्रोल जाल्यो आनीक आमचो रिजर्वायर उरलो. आमी नवे पद्दती केल्ले आसात आमच्या डिपार्टमेंटा भितर, त्यो केन्नाय तरी आमी उलयतले. पूण आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट केन्नाय तुमी आयकल्लें की सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आनीक हें आसा. रिवर नॅविगेशन म्हणटा तो मिनिस्टर केन्नाय आयकल्लो की ताणें कितें तरी केल्लें आसा. आयज वॉटर मेट्रो सारको 3,500 कोटी
हो प्रोजेक्ट हाडपाक हांव सक्सेसफूल जालो मुख्यमंत्री आनी आमचे आदरणीय पंतप्रधान हांच्या सगळ्या सहभागांतल्यान. आयज आमी पळयतात रो फेरी सारको कॉन्सेप्ट कोणी पळयलोय नाशिल्लो. कन्वेन्शनल फेरी सोडून ह्या 50 वर्सांक गोंयान कितें तरी एडॉप्ट केल्लें त्योच फेरी तेच हें. आयज तुमी त्या फेरीन भितर एक स्पीडय आयली, एक कन्विनियन्सय आयलें, एक स्मूथनेस आयलें, फास्ट जावपाक लागल्यो, कनेक्टिविटी वाडली, पॅसेंजर्स डबल जाले. हांवें घेतले तेन्नाच्यान तुमी तो ट्रॅक पळया एकदां झूप करून तुमकां दिसतलो की ग्राफ वयर गेल्लो आसा. पॅसेंजर्स आयज डबल जाले 5 वर्सांच्या पयलीं आनी पयलींचो पळय दाखयता स्मूथ येतालो अकस्मात वयर चडटा आनी आयज आमी वॉटर मेट्रो घालतात. तुमी आर्कायव्ज आर्किओलॉजी आयज म्हजे कडेन ना, पूण ते वेगळ्या तरेचे आर्कायव्ज आनी ती डिपार्टमेंट पसून आमी सुंदर रित्या बरे तरेन केल्लें. जे तुका बाकीचे डिजिटलायजेशन ऑफ आवर रिकॉर्ड्स आनी बाकीचे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट ट्रान्सलेटर्स अपॉइंटमेंट, ताच्या नंतर मोडी आसा तांचे ट्रान्सलेशन्स, ताचे सगळे स्क्रिप्ट रेडी केल्यो आनी एक ताका म्हणजे रिपोजिटरी हे सगळें करून दवरलें. आनी ह्या खातीरच जर तुज्या दूरदृश्टी आसा आनी आपूण कितें करपाक शकता ते पूर्णपणे श्रम हांवें घालून केले. आनी दिव्यांगा खातीर तुमी पळयलें की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हो वर्ल्ड वायड जो म्हणजे हेजे व्हडलो फेस्टिवल जालो, तातूंतल्यान दिव्यांगाक एक नवे तरेचें एम्पावरमेंट मेळ्ळें आनी सगळ्यांच्यो सोयी जावपाक लागल्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक लागलो. अशें म्हजे खंय दिल्ली ती हें पळयात तुमी. आनी म्हज्या मतदारसंघाच्यो विकास पळया दाखयता. हो विकास तुमकां खंय पळोवपाकय मेळचो ना. आमी गेले 40-50 वर्सांक जो विकास जालो ना तो 5 वर्सांक करपाचें ध्येय घेवन रात्रंदिवस काम करून आमी काम केल्लें आसा. ओके सुभाष बाब, आमी आयज वाडदिसा निमतान उलयता तुमचे कडेन, पूण कशें आसा तुमचो वाडदीस म्हणलो काय एक मदींच असो बोवाळ जालो की ह्या केपेचो जो तुमचो वाडदीस जे सेलिब्रेशन आसा ते अखेरचे काय ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काय तुमी हांगा करतले काय कुडचड्यार वचून सेलिब्रेट करतले, असे वेगवेगळे प्रश्न आयले. ह्या सगळ्या प्रश्नांचे जापो तुमी कशा तरेन दितले? म्हणजे म्हजो वाडदिवस साजरो करपाचे म्हणजे कशें आसा की राजकीय दृश्टिकोनान वाडदिवस जायना. हांव जेन्ना आमदार ना तेन्नाय हांवें वाडदिवस केला. तुमी पयले जर जायत गेले ते 20-25 वर्सां म्हजो वाडदिवस हो जाता. हांव कोण आसा, कितें आसा, खंय आसा ताजो हिशोब किताब दवरनासतना जाता. म्हणून आयज फुडल्या फावटीक हांव आमदार एखादे वेळ हांगा नासतलो, रिजर्वेशन जातलें जाल्यार पसून वाडदिवस हो हांगा जातलो, कांय प्रॉब्लेम ना. सो हांव सगळ्यो गोश्टी रिलेट टू इलेक्शन जातले, पयशे मोडपा पडटा आनी कितें करपाक मेळटा तशें कांय ना. कळ्ळें न्ही. कारण सांगेकारांनी म्हाका प्रेम दिल्लें आसा, ताच्या बदलाक म्हाका सांगेकारा कडेन अटॅचमेंट दवरपाक जाय. सांगेकारा बद्दल उलयता आमी. सांगेकारांक जे तुमचे वोटर्स आसा जावं तांकां तुमी फॅमिली कशे ट्रीट करता, सो तांकां कितें सांगशात तुमी? हांव सांगेकारांक इतकेच नमळायेची विनंती करता. एक म्हणजे म्हजे वाडदिवसा येयातच, तें निमंत्रण तुमकां पावतलें, पूण म्हजी विनंती आसा पॅनीक जायनाका की सुभाष ना म्हणून. सुभाष तुमचे बरोबर सदांच आसा. हांव आमदार आसूं कितें आसूं, पूण त्याच जोमान तीच मेहनत तीच जिद्द घेवन हांव सांगेकारा खातीर काम करीत रावतलो. सो भिवपाची गरज ना. आमदार ना जाल्यार पसून तुमचो आमदार सुभाष फळदेसाय आसतलो. देव बरें करूं सुभाष बाब. वाडदिसाची Thank परत you. एकदा Thank you so much. परबी तुमकां. Thank you. खूप बिझी असता येदो व्हडलो. थँक्यू स्वप्नील बाब, तुम्ही बरे तरेन म्हाका हांगा एक वेगळ्या पद्दतीन हो इंटरव्यू जालो आनी म्हजेय जे प्रोजेक्ट आसा त्या लोकां मुखार येवपाक शकले. ते फक्त आमी उलोवपाक शकता, दाखोवप हें बरें न्ही. म्हणून म्हणलें अशें करूया. Beautiful, आणि जशें तुमी सदांच उलयता, मन मोकळेपणान उलयतात, बरें दिसलें आनी वेळ दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू सो मच वन्स अगेन.